पळोवया खबरो विस्तारान. मुखेलमंत्र्यान म्हादय प्रश्नार गोंयकारांची दिशाभूल केल्या. मुखेलमंत्र्याक प्रधानमंत्र्याकडेन ह्या बाबतीत संपर्क साधपाक अपेस आयला. तशेंच तांणी राज्यपालाकय ह्या मुद्द्यार प्रधानमंत्र्याकडेन संपर्क साधपाक दिवना. ताकाच लागून म्हादय बाबतींत गोंयाक अपेस आयला. मुखेलमंत्र्यान हाचे वेल्यान आपल्या पदाचो राजिनामो दिवचो म्हण पर्वरेचो आमदार रोहन खौंटेन मागणी केल्या. RDXGOA खातीर पर्वरेच्यान संजय मनवली. I think the best part is the ministers along with this present chief minister has to resign on moral grounds, not able to handle Mhadei. Simple. Let, if required, the topic of Mhadei go back as an election topic. आणि ह्या ZP इलेक्शनाक म्हाका दिसता हो विषय बीजेपीचे लोक जे इतले कष्ट काढतात कॅन्डिडेट सोदपाक, इतले कष्ट काढता की बाकीच्या नाका थंय प्रोटेस्ट काडपाक, तितलोच विषय म्हादैचेर उलोवपाक तांच्या कार्यकर्त्यांनी तांच्या लोकांनी काडपाक जाय, which is important as far as Goa is concerned. As an opposition, तुमचो stand कसो as an opposition? I'm demanding the chief minister's resignation on moral grounds because of the incompetency he has been showing from time to time, which after fooling the people of Goa, this is the ultimate point where today we have lost Mhadei. The man who cannot connect to the prime minister, the man who does not allow the governor to connect to the prime minister, the man who tries to make this political by playing only blame games with the earlier government's predecessors. तू असताना तुवें कितें केलो प्रश्न आसता. सो तू असताना जेन्ना करूंक शकना तूं देंवपा जाय.